आमकां हे फावट पंचायतीन भरपूर सपोर्ट केल्लो आसा आनी पंचायती आमचे सरपंच बाब हांगाच आसा। सरपंच बाबान आमकां एश्युरन्स दिल्या की ह्यान फुडें आमी सुको कचरो जो आसा पळय तो विलेवाट लावपाक पंचायतीचो आमकां फूल सहभाग आसतलो। तेंच्या प्रमाणे आमी देवळ्या रहिवाशांक ऑलरेडी आता सगळे एरियेन भोंवून सांगलेले आसा की कचरो भायर उडोवपाचे बंद करा, तो सुको कचरो आहा तुम्ही एकठांय करा। आणि त्याच्या बरोबर आम्ही प्रत्येक गोष्टीक सरकाराक दोष दिवंक जायना, आम्ही आमचे कर्तव्य पळोवंक जाय। पंचायतीच्या हेल्पान त्या सगळ्या वाठारांतल्या लोकांनी आयज हांगा कचरो उखलपाक स्वता ते तयार जाले आनी आयज तेंच्यांनी हे चालू केल्लें आसा अभियान आनी तेंची ती एक खरीच वाखाणण्यासारखी आसा आनी तेंचो आदर्श बाकीच्या गोंयच्या लोकांनी घेवचो अशें हांव पंचायतीच्या वतीन बाकीच्या लोकां कडेन मागतात। आनी हांव आशा दवरतां की आमचो गांव असोच क्लीन उरतलो आनी ह्या देवाळाचे रहिवासीक अशेंच हांगा स्वच्छता दवरतले ही हांव आशा दवरतां। आयज आमी हांगासर देवळाय रहिवासी संघटनेचे सगळे आमचे कमिटी मेंबर तशेंच माझे सगळे देवळाचे ल्हान भुरगे आणि सगळे इतर रहिवासींनी आयज हांगासर पंचायतीच्या सहकार्यान हांगासर एक कचरा गोळा करपाचो एक उपक्रम राबयल्लो आसा आणि आमच्या बरोबर आमचे पंचायतीचे सरपंच श्री दिलीप नाईक हांगासर उपस्थित आसा आणि तशेंच हांगा सगळे देवळाय वाठारांतले सगळे वेलविशरूय हांगासर बरे कचऱ्याच्या मोगान हांगासर उपस्थित आसा। तेन्ना हांव सगळ्यांक हांगासर म्हाज्या देवळ्या रहिवाशांक विनंती करता की हांगासर ह्यान पयलीं कचरो उखलतालेच पण तरी आसतना हाडून हांगासर कचरो उडयता पण हांगासर पंचायतीची थोडीशी चूक जाल्ली आसा, कारण आमकां खुबशीं वर्सां जालीं हांगासर कचरो गोळा करपाक पंचायतीचो फंड्सूय येतालो, हेजो गव्हर्मेंटाचो फंड्सूय येतालो पण तो यूज करिनासलेल्या कारणान तो कचरो हांगासरूच उरलेलो। तरी आसतना आमचे देवळाचे रहिवासी सगळे बरे आपले एक मतान प्रेमान हांगासर कचरो गोळा करतालो।